गीत घेवया पेज 1 A2 आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो योगा तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालून ते अदीक ताचे सारकें करून घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत धरून ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात आमी तांचे पासत मागया आनी हे परी देवा बापाक आमी महिमा हाडया. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून आमची पातकां कबूल करया. देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणेन जोडून घेवया. हांव पातकी सोरपोदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदाद दिव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलुत क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकलुत कोर सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुत कोर. मागुया. सोर पदितार आनी सासनाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. हेब्रावांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो आतां आनी सोदां काल आपणा उद्देशी कोण देवा सोरशें वचूंक सोदता तांकां जेजून तारण दिवंक शकता. कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणांक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित निरोपराधी निश्कलक पातकी मनशां तान कुशीन काडलोलो स्वर्गा परस वयर उबारलोलो. तो हेरां याज्ञिकां पोरी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योत भेटोवची गरज ना. कारण हें ताणें आपणाचोच योद करून एकच पावटी केलें. सुमृती नेमलोले याज्ञीक सगळे वस्कोत मनीस पूण सुमृती उपरांत आयलां तें सुपुताचें उतर सासनांक सुंपरून जालोल्या पुताक नेमता. आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो स्वर्गा व्हरत्या सर्वेस्पराच्या शिवसना उजव्याक बसला. तोच पवित्र स्नानाचो मनशांनी न्हय पूण देवान बांदलोल्या
खऱ्या तोंबूचो मुणयारी. एका महायाज्ञिकाक दाना आनी योद संपवणूक नेमतात. देखून ह्या महायाज्ञिका लागीं कितेंय तरी संप्रमणूक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो, कारण सुमृती पोरमोणे ताण दाना भेटोवंक दुसरे याज्ञीक आसले. हाजी चाकरी सर्गीच्या वस्तूंची फकत एक चित्र आनी सावली. कित्याक मोइजेस तोंबू तांदूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयलोलो त्या नमुन्या पोरमोणें सगलें कर. जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस, तितलें अदीक श्रेश्ठ मुणयारपण ताका मेळ्ळें, कित्याक हो करार अदीक व्हरत्या भासावणेचेर स्टापलोलो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. साबाक, बापा हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां म्हणुया. बापा हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले हांव येतां. साबाब, बापा हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फॉर्मायिल्लें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे सुमृतीचो हांव मोग कोत्तां. साबाब, बापा हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सभेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय. सर्वेस्परा. साबाब, बापा हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सवे मेलो आनंद आनी संतोश. तुज्या तारणांक रावता तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हडतो आमचो देव. साबाब, बापा हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजाय लायलें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिष्यां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी तांचे फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाली. त्या भायर जुदेवा थावन, जेरुसलेसून, जॉर्डनाचे पेली तोडी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपूंज तो करता तें आयकूंक ताचेशी आयिल्ली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन ताणें आपणाक चिरडिना जावंक आपणाक एक ओडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिश्यांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटेकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळ्या आत्मे ताका खंयसरूय पळयना फुडें
ताचे मुखार सोपटून उयेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिनाका जावंक तो खरायेन ताका शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू देवाचो पूत हें कोण वळखता? हे मेळ्या आत्मे पळय आसलेले देवांचार ते ताका वळखतात. मनशां ताका वळखना. कित्याक मनशां मदें तो कोण पळय तो तांकां सदांच दुबाव हो आसता. आमचे मदें कोणें तर कितें बरें केलें जाल्यार रोखडेंच आमी ताका वयर दवरिना. ताका मातशें आमी चेपोवन दवरता. तें म्हणटा कोत्ता आसतलो कितें. पूण केन्ना केन्नाय आमी तांचे बरे गूण पळयोवन आमी ताका खूब म्हणल्यार हितून तेंको दिता आनी हे भाशेन ताका देवान दिलेली गूण आमी वाखाणटा. म्हणून आयज आमी पळयता कशे भाशेन जेजूक आमी सगल्यांनी मानूंक जाय आनी मानता आमी. मानता जाल्यार आमी ताचे संबंद नासली जाल्यार आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जावंक जाय. तें कशें जातलें? जेन्ना आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल आमी अणभवूंक लागता आनी दुसरी अणभवूंक लागतात आनी ती आमकां आमचे चाली विशीं उतरां विशीं सांगतात, तेन्ना आमी कितें करता? ताचें आयकता वो तांकां नाकारता. खूब फावटी अशें जाता की कोणें आमकां कितें सांगलें जाल्यार आमी तें रोखडेंच मनांत दवरना. आमी किकोंत करता, म्हाका सांगलें नाका, हांव जाणा अशें म्हणटा आमी. पूण तें तशें करचें आसतना ताणें कितें म्हणलां आनी तें म्हाका बऱ्याक पडटा बऱ्याक पडना. अशें तर आमचे मदें नम्रताय आसत जाल्यार आमी देव आमकां कितें सांगता तें आमी म्हणल्यार हितून समजोंक लागतलें. हांव हो गूण आमकां मेळटलो ज्या प्रमाणे आमी तेजस्वितेन तें कितें म्हणलां देवान आनी देव म्हणटा तें आमकां कितें आमचे मदीं कसली भावना उत्पन्न जाता तें आमकां कळोंक लागतलें. सुरवातेक आमचे मदें खूब फावटी भिरांत आसतली. आमी फुडें पावलां मारूंक भियेतले हांव. पूण जेन्ना आमी त्योच वस्तू देवा सगळे दवरून रावतले हांव तेन्ना तो आमकां घोटाय दितलो. ताचे येवजणे परवडे आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करून ताचें सगळें तें जियोंक हे भाशेन आमकां ही कृपा मेळच्याक आमी मागया. आयज आमी एक डेनिश राजा भुरगोच आसलेलो. ताणेन आपले डेन्मार्काक ताणें खूब बरेंपण केलें आनी ताणें खूब इगोर्ज्यो बांदल्यो. पूण ताचे हो बरें करतालो तरी पूण ताचे विरुद्ध आनिकूय लोक आसलेलो. आनी अशें जाताच. बरें करता थंयसर दुसरीं वायट करूंक लागतात आनी मागीर शेकी ताका आनी ताच्या वांगड्यांक ते इगोर्जेन गेल्ले म्हणजे आसरो घेवंक. थंयसर वचोन तांकां सगळ्या जाणांक मारून उडयलें. असलें तांचें जिवीत जालें. पळयात कितें जाता पळय तें. बऱ्या मनशांक हे भाशेन काडूनय उडयतात. तर जेजून आमकां दाखयलां आपल्या जिवितांतल्यान देवाचो पूत तो जावन ताका कशे भाशेन ते भायर आयतालेत, ताका मारून उडयलो आनी तो पुनर्जीवन जावन पयले वाचपान आमकां सांगलां ते प्रमाणे तो आमचे पासत विनंती करता. तो सगलें आमचें जाणो. ताका तर आमी फकत उलो मारीत रोखडोच तो आमकां आयकता आनी आमी मागता तितलें आमकां फावो करता. तर हे भाशेन जावच्याक आमी सदांच मागण्यांत रावया. रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट ताचे बरोबर सारया. आनी हे भाशेन आतां आमी जोडून दोळे धांपून पाट स्ट्रेट दवरून प्रत्येक सुस्काराक आमी हाजीर जावया. म्हणजे जेजूक आमी हाजीर जाता. तो जावन आसा जिवीत आनी हें जिवीत आमचें सगळें तो भरून काडटा प्रत्येक सुस्कारांत. तो आमचें सगळें येता. कूड मन आनी आत्मो आमची तो चलयता. सुस्कार भायर सरतना आमी ताका तें चलोवंक दिवया. सगळें ताच्या ताब्यांत करया. जेजूच्या नांवान ते भायर काडया. जेजू जेजू म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी हे परी आमचे भितरलें सगळें ताका दिलें म्हणटच तो आमकां बरे भाशेन वापरूंक लागतलो. आनी तो जाणो कशे भाशेन आमी ताचे सांदे
ताणें आमकां वापरचें म्हणून आमचें जिवीत ताका सगळेंच पेटोवया पेटोवणी वरवीं. गीत घेवया पेज 28 C2 आमची पोले वदाना. आमचे पोले वदाना निष्कलंकos tacaros doyal Bapa mój mogan taci vorwi amka pos povitatmia devon ye dana amci संस्काचक जेजू सोबे आमचो येवन देवा काळजाक आवोच्या. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परात जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितलेय पावटी आमचे सोडवणीचो वाव तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ती परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदिदार आनी शासनाच्या देवा सोरकालीन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुरकेंचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक आदीं जेजून उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुंचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगुटुया. तुझ्या कुसानी पोनो जीवन पोना उर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले ज्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजुणीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन जुजे बागयोन दवरून दूत आनी सर्व घालून तुका मनवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजूचे सगळें आमी हे मागणें करून आमकां जें जाय तें तो आमकां फाव करतलो. तर सगळी आमची मागणी त्या सामोरांत धरून आमचे पासत आनी हेरांय पासत आनी ह्या संवसारा पासत ती सगळी आमी आतां मनांत आनी काळजांत धरून जेजू सगळें म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखादांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परवणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हणजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास फकत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरक्षिलो कडसून म्हाका केन्नाच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 70 D41. तुजे भायर मोज्या देवा. तुजे भायर मोज्या देवा.
मागुया. देवा आमचे बापा, तुवें आमकां एकाच सुरगीच्या उंड्यान दादोशी केलें. तरी एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं तुमची सवे आसूं. आनी सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घेवन फ्रांसीसच्या वेळार जेजूच्या मोगान तुजें खाणी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सगळीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोडलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोस्तान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 93 F16 मिसाची बेट सोंपली. मिसाची बेट आतां सोंपली. क्रिस्ता शांतीन घरांत चलया. सुर्गी करपा आमची देवली. देवाक अर्घ आतां दिवया.
7, page 14. Your word stands firm forever. Your word stands firm forever. Your truth, O Lord, is everlasting. Your love, my joy, my true delight. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Those who came to Jesus in the biggest numbers were people who were suffering, who were distressed, who had least going on for them in life. They sensed that He had come to bring them life, that He had come in a special way for the suffering, the broken, the lost. We too come to the Lord with the greatest urgency when we are struggling, when we are in some kind of distress. Like the crowds in the Gospel, we reach out to touch the Lord in our brokenness, recognizing Him as the source of healing and life. The Lord is as available to us as He was to the crowds of Galilee. He remains strength in our weakness, healing in our brokenness, life in our various experiences of death. That we learn to approach Jesus with the same confidence of being well received as the people in today's Gospel. Let's pray for this grace for one another. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Almighty ever-living God, who govern all things both in heaven and on earth, mercifully hear the pleading of your people and bestow your peace on our times. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of Hebrews. Jesus is able for all time to save those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. For it was fitting that we should have such a high priest, holy, blameless, unstained, separated from sinners, exalted above the heavens. He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for his own sins and then for those of the people. He did this once for all when he offered up himself. Indeed, the law appoints men in their weakness as high priests, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. Now the point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the Majesty in heaven, a minister in the sanctuary and the true tent, which is set up not by man, but by the Lord. For every high priest is appointed to offer gifts
and sacrifices. Hence, it is necessary for this priest also to have something to offer. Now, if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are priests who offer gifts according to the law. They serve a copy and shadow of the heavenly sanctuary. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God, saying, "See that you make everything according to the pattern which was shown you on the mountain." But as it is, Christ has obtained a ministry which is as much more excellent than the old as the covenant he mediates is better, since it is enacted on the better promises. The word of the Lord. Thanks be to God. Please repeat. Behold, Lord, I come to do your will. Behold, Lord, I come to do your will. You do not ask for sacrifice and offerings, but an open ear. You do not ask for holocaust and victim. Instead, for here I am, Lord. Your response? Behold, Lord, I come to do your will. In the scroll of the book, it stands written that I should do your will. My God, I delight in your law in the depth of my heart. Your response? Behold, Lord, I come to do your will. Your justice I have proclaimed in the greatly assembly. My lips I have not sealed. You know it, O Lord. Your response? Behold, Lord, I come to do your will. Oh, let there be rejoicing and gladness for all who seek you. Let them ever say, "The Lord is great," who love your saving help. Your response? Behold, Lord, I come to do your will. Please rise for gospel acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bring forth fruit with patience. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed. Also from Judea and Jerusalem and Idumea, and from beyond the Jordan, and from about Tyre and Sidon, a great multitude, hearing all that he did, came to him. And he told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, lest they should crush him. For he had healed many, so that all who had diseases pressed upon him to touch him. And whenever the unclean spirits beheld him, they fell down before him and cried, "You are the Son of God." And he strictly ordered them not to make him known. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The suspicion of the Pharisees is fanned into hatred when they notice the popularity of Jesus among the crowd. As men and women of faith, we often feel caught in tensions like those faced by Jesus himself. Our life is a pilgrimage whose destiny lies beyond the horizons of this earth, in those heavenly places where Jesus has already gone, behind the veil. We are asked to achieve what is beyond our unaided human ability. Each of us is a strange mixture of bonding with Jesus and embarrassment at his demands, or even at times just plain tedium about all religion. While close to our relatives and neighbors, yet we know deep in our heart the seeds of jealousy or resentment that still lie hidden. It is helpful to recognize the tensions inherent in the life of faith. By faith, we accept as real what we cannot prove nor see.
We not only accept but even risk our all on the conviction that the goal of life lies beyond the present earthly existence. By faith, we are challenged not to succumb to what is often taken for granted in order to survive on earth. Must I presume that people are liars, that they are always hiding half the truth from me and using me for their own advantage? Faith directs us to a glimpse of Jesus, our high priest, undefiled, separated from sinners, higher than the heavens. Faith insists that our enthusiasm for the goodness of Jesus is not flimsy as the clouds racing across the sky. The enthusiasm of the crowds for Jesus is not a passing excitement. It is an echo of heaven, where people from all nations unite in turning with love and loyalty and gratitude to Jesus. Tension and conflict bring about a deeper understanding of our complex lives, even a mature wisdom. The scriptures advise us to look carefully. What we think is real may only be a passing shadow. What we think is strong and effective, like King Saul, may only destroy itself. What we think is just the blind excitement of the crowd may be voicing the deepest everlasting instincts of faith. One day we will be with Jesus behind the veil, and like Jesus, we will be holy, innocent, undefiled, separated from sinners, higher than the heavens. Jesus, our God made human, functions always as our priest, so that our human nature may be made like God's. Jesus is our pledge that this will truly happen when all the tensions of our life will be resolved, that we continue to trust God with our lives. Let's pray for this grace for one another. Page 75, B34, Come to the Lord. Come to the Lord, come join us in this offering. Come to the Lord, come with us as we go. Come to the Lord, this bread and wine will offer him. Bread for his body, wine to be his blood. He is our Maker, he is our God, he is our Father, he is our Savior and our Lord. Come to the Lord, come join us in this offering. Come to the Lord, come with us as we go. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Grant us, O Lord, we pray, that we may participate worthily in these mysteries. For whenever the memorial of this sacrifice is celebrated, the work of our redemption is accomplished. Through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift, since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation through Christ our Lord. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. When we When eat we this eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Philip Neri our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a meaningful sign of peace. Lamb of Lamb of God, you God, take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Page 103, I have received the living bread, D6.
Let us pray. Pour on us, O Lord, the spirit of your love, and in your kindness make those you have nourished by this one heavenly bread one in mind and heart, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Let's silently pray for the grace that each of us require. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Till the end of my days, page 89, C56.